सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागून तुझे समोर भेटूंक तुका बलिदान जमल्या वेगळ्या मोना तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोसूच्या रक्तामासा ओ सुंदर सोन्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागून तुझे समोर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज भाग्यवंत जुजे वावराडी हाचें आमी फेस्त करता. वावर मनशाचो एक कायदो. आमच्या बेसाचो वावर आसा, पवित्र जावचो वावर आसा, दिसपडतो ग्रास जोडचो वावर आसा. अशें आमी आमचो वावर करन आसा. वो वावर कसो केला तसो एक घडी उडास करया. आळशी आमी जाल्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे वो वावर करूंक ना जाल्यार, आमचें काम बरें करना आमी करूंक ना जाल्यार आतां देवा कडेन सगळ्या आमच्या पातकांचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो अनुसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून देव सदांच अंकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सर्वेस्परा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी धन्या, मनशान काम करचें म्हण तुवें निर्मेलाय आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या भाग्यवंत जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया
दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणेर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो, देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलें आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर्व बीं दितलीं जडां आनी बियो आसलेल्या सर्व फळांचे रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिनसाचे तण आनी जडांक खाना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेप घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रोसून जातच त्या दिसा ताणें विशेप घेतिल्लो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर वन्नत जावचे आदीं, पृथ्वी संवसार तुवें रचचे आदीं, ससनातावन ससना पर्यंत तूंच आमचो देव. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक फाटीं वसा अशें फर्मान दिवन मनशाक तूं परत मातयेक फाटीं धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकें. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजांक मेळटली जानवाय. फाटीं परतून पळय सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांचेर तुजे सुरसुरे दिसूं. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळयव दितांची भुरगीं तुजी करी महिमा. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वेळ जेजू आपल्या माय शाराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जानवाय आनी असर्यांक करची ही पदवी. वो सुताराचो पूत न्हय. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकट आमचे मदें आसात न्हय.
तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नांव थारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, आपल्या मायगांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता. आज म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सांज जुजे खामेलीचें फेस्त 1955 इश्वेंत मेयाच्या 1 तारीखेर पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त ह्या दिसा आचारूंक परगटणी केली. इटलीच्या खामेल्यांच्या कॅथोलीक एसोसिएशनाच्या संद्यां तुमच्या बगलेक सांजुजे एक गोवळी रक्षक आनी बापय बरी आसा. वो खलतो नाजरेचो खामेली काम करच्या हातांचें गन देवा आनी पवित्र सभे मुखार प्रत्यक्ष करतलो मात्र न्हय, तो तुमचो आनी तुमच्या कुटुंबाचो निरंतर राखणो जातलो म्हणलो संतोष तुमकां जातलो म्हण आमची पातयेनी म्हणालो. आयची दोनी वाचपां वावरा विशयांतच आसात. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. म्हळ्यार पृथ्वेचेर काम करा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. शुभ वार्ता मातेवाच्या वांजलांतली अध्याय 13. जेजू येणे त्याने भोंवन लोकांक शिकोवन दिवन अचापां करून आपल्याच माय शहराक फाटीं आयलो. तांच्या सिनागोगांत तो शिकोवन दिवन आसतना लोकांची प्रतिक्रिया दुसरीच जाली. ते म्हणाले, खंय तावन अकाई जाणवाय आनी असर्यां करची पदवी? वो सुताराचो पूत न्हय? मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय? अशें सांजुजे सांगता सुताराचें काम करचो सादो वावराडी वो न्हय? अशें म्हणून तांणी जेजूक तिरस्कार केलो. वय जेजू ताच्या वृत्तेंत सांजुजे सांगता एक सुतारी दिसपडटो ग्रास जोडूंक सुताराचें काम केल्लो तसलो. आनी अशें करून दिसपडटो ग्रास जोडचें काम ताणें पवित्र केलें. सगळ्या संवसारार आज कोरोना व्हायरसाक लागून लाखां लेखान लोकांक काम ना आनी काम करूंक साध्य ना. ह्या संदर्भार आयच्या फेस्ताचो आमकां संदेश कितें? आयच्या वाचपांत हांव वावरा विशयांत थोडीं सतां आमी समजता. पयल्या सुवातेर आमच्या वावरा वरवीं रचनारान दिल्लें रचनेचें काम मन दवरसून व्हरून आमचे परिसर, आमचो गांव, आमचो संवसार आनीक चड आमी बरो करता. आयची प्रगती मनशाच्या वावराचो फळ जावन आसा. देवान दिल्लें देणी आनी थालेंतां उपेगसून दिसपडटो ग्रास जोडचो आनी आमच्या वावराच्या फळांतलें इल्लेशें
साद जाताना फेल्या सांगाताय वांटून घेवचें अशें करतना मोतीचो संतोश आनी कुडीची भलायकी सरता. तिसऱ्यान आमचो वावर देवाच्या कुशे प्रमाणे करून आमचें पवित्रपण जोडचें. सोम्यान आमकां दिवची सोडवून जोडच्याक ताच्या शिकोवणे प्रमाणे जियोवन सक्रामेंत घेवन बऱ्या करण्यांनी पवित्र जावचें एक काम. तर मगाच्या भावा भयणीनो, हें काम आमी ह्या संवसारांत कशें करून आसां? ह्या फेस्ताची परगणणी करतना पास साहेबान म्हणलें, सांजुचे काम करच्या हाताचें गन तुमकां दाखोवन दितलो. काम करच्या हातांचें घन तुमकां दाखोवन दितलो. हें हांगासर आसा तें एक पिक्चर आमी आतां पळोवया. हें जावन आसा आमी सडावो जावन म्हणचे मागण्याचो हात वा मागचो हात. पूण ह्या विशयांत हाची घडिल्ली गजाल फाटल्यान चिंतून पळयत आसतना भायल्यान मागचो हात दिसता तरी तो वावराचोय एक हात. थोड्या वर्सां आदीं म्हणटच 15व्या शतमानांत नुरेंबर्ग जर्मनी एका गांवांत एका कुटुंबांत 18 जाणां भुरगीं आनी बापूय सोनाराचें काम करनासलो. दिसाक थोडे फावटी 18 वरांय तो काम करतालो. कित्याक म्हळ्यार इतल्या जाणांक ताणें दिसपडटो ग्रास जोडी जाय. ताचे मालगडे दोग जावन पूत अशें निचोव करतात. बापाय वरवीं आमकां आतां आमचें शिकपाक आदार दिवंक जावचो ना अशें म्हूण सांगून आमी आतां मुखलें शिकप प्रत्येक जावन आर्टिस्ट जावचें शिकप म्हूण दवरचें जाल्यार आमी हें करया. एकल्यान आमचे मदें काम करचें आनी एकल्यान शिकोवंक वचें. काम करच्यान शिकोवंक वेच्याक आदार दिवचो. ओपोले आनी निमाणें व्हडल्या भावाक आल्ब्रेट म्हणल्याक हें शिकोवंक वेचें भाग फावो जालें आनी आल्बर्ट म्हणलो तो कामाक गेलो. आल्बर्ट थंयसर आसच्या एका आमी हांगा कालपणे म्हणटा तसलें नाजाल्यार आदूर लोंकड तसलें सोदून काडचें त्या गुंडयेंत वचोन तें काम करचें ताका जालें सुरू जालें. ताणें विंचून काडलें. कश्टांनी हातांनी त्या थंय वचोन काम करून 4 वर्सां ताणें करशिल्लीं. आनी इतल्यार ताच्या भावाचें शिकप आखेर जालें. भाव घरा आयलो. भाव घरा आयिल्ल्या वेळाचेर तो एक नांवार्दीक आर्टिस्ट जाला. आनी ह्या वेळाचेर ताणें आपणाच्या भावा आल्बर्टा कडेन सांगलें, आतां तूं शिकोवंक वच, तुजो खर्च सगळो हांव पळयतां. आल्बर्ट म्हणलो, ना ना म्हज्यान जायना. दुखां गळोवन निमाणें तो म्हणलो, पळय म्हजे हात, ह्या बोटांनी आतां ब्रश दवरूंक जावचें ना. ह्या बोटांनी पेंट करूंक जावचें ना. तें शिकप म्हज्यान करूंक जावचें ना अशें म्हणून ताणें वेचें सोन सोडलें. ह्या वेळाचेर ताणें केल्ल्या सॅक्रिफिसाचो उडास, ताणें गेल्ल्या दाखयल्ल्या मोगाचो उडास, ताचें बरेंपण चिंतून आर्टिस्ट जाल्ल्या व्हडल्या भावान ताचे दोनी हात सांगाता जोडून कशें हें पिंतूर सोडयलें.
आनी ताणें इतलें सांगलें, हे हात, ताका नांव दिलें पिंतुरा हात. पूण लोकांन तें पळयत समळें हे मागचे हात. पूण ताच्या फाटल्यान आमी पळयता ह्या गडितांत हांवन ते काम केल्ले हात, कामा वरवीं जोरोन गेल्ले हात. आनी आज कामाचो तो महत्व आनी संतोश ते पासारतात. म्हज्या भाव भयणीनो, आनी एक ल्हानशें घडयत एका सेमिनारिस्टा विशयान जावन आसता. सेमिनारिस्ट जावन तो शिकोन आसतना बापूय मरणाच्या थंडीर आसा म्हणून खबर मेळ्ळी. घरा गेलो, बापायचे हात मरणाच्या थंडीर आसल्या बापायचे हात ताणें धरले. ते कर्कस जोरोन गेल्ले. त्या हातांक आपणाचे हात मेळोवन उपरांत ताच्या तोंडाक बापायच्या तोंडाक पळोवन तो म्हणालो, हाच्या उपरांत म्हजें जिवीत खांबेल्या बसून तांच्या बरेपणा बसून वावरूंक खर्चितलो. म्हज्या भाव भयणीनो, कामाचो तें कामाचें तें गन, तो मोग हांगा सर आमकां इतल्या आपुरबायेन दिसता. तर आज आमचो संदेश आमी कसो घेता? आमकां हर एकल्याक आमचें काम आसा. ह्या दिसांनी आमच्याच गांवांत हांव पळयतां, काम ना म्हूण हर एकलो बोबाट घालता आसतना थोड्यांनी नव्यो नव्यो रिती काम करच्यो सोदून काडल्यो. घर नितळ करचें, थोड्यांनी सिमिटेच्यो गुणयो रास करून तातूंत माती भरून रांदोळेच्यो बियो घालून रांदोळी केली. आनी थोड्यांच्या घरांनी आतां दिसता ती जाल्ली. काम ना म्हणून भोगत रावच्या बदलाक कितें म्हणी करया, आमकां कामाचो कायदो आसा, कितें म्हणी करया म्हूण मुखार गेल्लीं भागी. हेंच प्रत्येक जावन आयचें फेस्त आमकां पळयता. आमी काम ना म्हूण आळशी जावचें न्हय, पूण कितें आमच्यान जाता तें करून वावराचो संतोश आमच्या जिणयेक हाडचो, तसो जियोंचो. आनी अशें आमचेंय पवित्रपण जोडचें. हेंचो भाग सांजुजे आमकां विनंती करून फावो करून दी म्हूण मागया. भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तूं अपरिमीत काकुळटीची जर भगवंत जुसेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टां वावराचो फळ वो गोवां गुंडो आनी दाकां वायन आमी तुका भेटयता.
जेजूच्या या बलिदाना बरोबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भावां भयणी पासत ओपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत झुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापायपणी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगता आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासलीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोगसाणें मेळच्याक तुमचे वसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Howard so good for good to you. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिबिताचो उंडो आनी सोडवणेचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोबळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिया देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत अर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवपी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सो वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयता आसतना आमच्या दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हण मागोंक शिकयलां. दिसपडतो ग्रास आमी म्हण मागता आसतना सांगातास आमी तो दिसपडतो ग्रास जोडूंक वावुरता. हें ग्रास दवरून जेजून शिकयलें तें मागणें धैर्य येवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें गुरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुबदी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जावं करनेन जें कितें तुमी करतात तें सोम्या जेजूच्या नांवान करा आनी ताचे वरवीं देवा बापाक अर्गां दिया. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर मनशाच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गेच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. अशा घटायेन भाग्यवन जुजेचे पावल आनी सोलोन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भाग्यवन जुजे बराबर तुज्या वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. उसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.